केंद्रीय राना आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या इम्पॅक्ट असेसमेंट समितीची बसका जाली. एमपीटीच्या बर्थ 5A आणि 6A कोल आणि बाकीच्यो गजाली हाताळपा खातीर विस्तारीकरण करपाक पर्यावरण दाखलो आणि CRZ दाखलो दिवचो म्हूण इम्पॅक्ट असेसमेंट समितीन सुचोवणी केल्या. पर्यावरण प्रदूषण टाळपाक ज्यो गजाली करपाचें उतर कंपनीन दिला ताच्या आदाराचेर समितीन एक्सपान्शनाक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय राना आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या इम्पॅक्ट असेसमेंट समितीच्या ह्या सुचोवणेचेर गोंयचे सीएमओंतल्यान म्हायती मेळटा ती अशी: कोल एक्सपान्शन करप ना अशी गोंय सरकाराची भुमिका. गोंय सरकार आपले भुमिकेचेर ठाम, भुमिकेत बदल ना. कोणेय कसल्योय शिफारसी केल्यो म्हूण भुमिका बदलची ना. वेळ पडल्यार गोंयची भुमिका केंद्राक बरोवन कळयतले. दुसरे वटेन काँग्रेस कोळशाचो विशय फेब्रुवारींतल्यान विधानसभा अधिवेशनात काडपाची भाशा करता. इम्पॅक्ट असेसमेंट समितीचे सुचोवणेचेर विचारल्यार काँग्रेस फकत अदानीचेर उलयता, जिंदालाचेर ब्र ना. हांव सांगता अशें की हो कोलाक इतलो सपोर्ट आसा कारण अडानीक फेवर केल्लो आसा जाय तांकां. अडानी म्हणजे तांचो दैवत्य देव. त्या देव अडानीक हे कशेंच हर्ट करपाक सोदना म्हणून बीजेपीचो. पण सर अदानी 0.5 मिलियन केलो तेणी चड करूं ना केला सगळो जिंदाला. सो तुमचो विशय एक्चुअली जिंदालाचेर आसूंक जाय. आतां ओके आमी स्टडी करतात ते कोणी चड केला कोणी कमी केला. आतां सध्या अदानी आणि जिंदाल हे दोन्ही भाजपचे देव अशें तुमकां नाही अडानी चड जिंदाल कसलो दैवत ते खबर ना म्हाका पण अडानी सामको देव. कारण सगळे फायनान्स इलेक्शनाक नॅशनल लेवलाचेर सगळे अडानी अरेंज करता. नंबर 1 पर्सन तो अडानी नास जायत जिंदाल मायनर पर्सन मध्ये. सर मायनर तेणीच मेजर केला. नाही हांव तुका सर तुमी नोटीस अडानीचे मेजर शेअर इन फायनान्सिंग बीजेपी इलेक्शन इज नोन फॅक्ट. पूण तेणे हांगा पोल हँडलिंग 0.5 केला तेका परमिशन आसली 4 मिलियन पूण तेणे करूंक ना. सगळ्यान 11 मिलियन केला तो जिंदालान केला. तुमी जिंदालाचेर कित्याक उलयना? पळयात आतां फुडें काँग्रेसचो फायनान्सर तो कोणाचो काँग्रेसचो फायनान्सर आमचे केन्ना मागीर तुमी जिंदालाचेर कित्याक उलयना? कोलाक हेच केला न्ही ओपोज केला न्ही. जेन्ना अदानीन करूंकूच ना पण आमी म्हणटात न्ही आमची पॉलिसी लोक दोगांक लागता. जिंदाल वयना अदानी ना. दुसरी गोष्ट कोल गोंयांत जाय पळय तितकोच आमी म्हणटा बाकीचो नाका. अजाप म्हणल्यार केंद्राची इम्पॅक्ट असेसमेंट समितीची कोळशाचे विस्तारीकरणाक मान्यताय दिवंक बसका 14 आणि 15 डिसेंबराक जाली. त्याच वेळार त्याच दिसा गोंयचे विधानसभेत कोळशाचेर चर्चा चलताली. गोंय सरकार कोळशाचे विस्तारीकरण करूंक दिवचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत ठाम उलोवन दाखयले. आतां कितें? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.